moving across the community and we have completely taken out everything. नोटीस ना काय ना काय ना काय. सो आम्ही एक मागणी करतो. आम्ही फक्त 10 डिमांड घेऊन येयले. त्या 10 डिमांडले 9 डिमांड जे आहा पळय ते रुलिंग गव्हर्नमेंटाकडे जाय आणि एक डिमांड आहा तो ओपोजिशनाकडे जाय. पण हेंच्यांनी आनी एक इन्क्रीज केलो. ते म्हणटा ते शॉर्ट. गिरीश बाब, तुम्ही आता एका रामा काणकोणकाराक आनी तशेंच कारापूरचे लोक हांगासर जे बसल्या तांकां सपोर्ट दिवपाक येयल्या, तर कितें म्हूण तुमी तांकां आश्वासन दिवपाक येयल्या? कारापूरच्या सगळ्यो ज्यो आमच्यो नागरीक आसात 122 दिसाचो रेकॉर्ड दिसता गोंयांत इतलें व्हडलें आंदोलन कंटिन्युअसली 122 दीस प्रोटेस्ट करप, आपलो गांव राखपाक खंयच जालें नासतलें. आनी तरी आसतना आमचो गोंयचो सरकार कुड्डो आनी भेड्डो जाल्लो आसा. ना तांकां कितें दिसता ना तांकां कितें आयको येता. आयज हांगा आमी आयल्यात रामा काणकोणकर हाणें सरकारा कडेन वेगळ्या वेगळ्या मागण्यांचेर तो झगडत आसा आनी तेजे नंतर ताणें प्रोटेस्ट हांगा एक स्टार्ट केलो. आझाद मैदान इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट प्लेस. हो डेजिग्नेटेड प्लेस ताका प्रोटेस्ट म्हणजे प्रत्येक स्टेटीनी व्हडल्या शहरांनी एक प्रोटेस्ट करपाक डेमोक्रेटीक कंट्रीक प्रोटेस्ट करपाक एक जागो आसता. आमी जर खंयी आंदोलन घेवन गेले जाल्यार ते म्हणटा ना तुमी आझाद मैदानाचेर वचून आंदोलन करा. आनी ह्या आंदोलन करपाक तेणी परमिशन मागलेली कारण पावस पडटा, बायलां आसात. ते आसतनाय तेणी आपल्याक शल्टराक कितें घातलें तें येवन सुद्दां मुन्सिपालिटीन मोडून गेल्या. सो ह्या घटनेचो आमी निशेध करतात कारण ही डेमोक्रेसीची हत्या. एक डेमोक्रेटीक रायट आसा प्रत्येक सिटीजनाक प्रोटेस्ट करपाक. आनी ते प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां हे सरकार दिना. आमी पळयलां दिल्ली भुरग्यांक कशें करून बुलेट्स यूज केली तेणी. गोंयाकूय कशें करून आंदोलन तेंचेर केसीस घातल्यो आनीक आंदोलन करपाक चिड्डिताले. सो हेजो सगळो निशेध करतात. आनीक कारापूरकाराक आमी ऑलरेडी सपोर्ट करीत आसात. हांवें 2 इश्यू रेज केल्ले त्या खातीर तिलोदा कंपनीन म्हाका एक लॅटरूय धाडलेलें आसा. आमी सगळीं लॅटरां आमी फेस करपाक तयार आसा तांकां तांच्या सपोर्टाक. आनी आज कितें आमी उत्तरूय आमी आयज धाडून दिल्लें आसा तांकां. सो तांचो आंदोलनाक आमचो पाठिंबो कंटिन्युअस आसा. आनी रामा काणकोणकरान जो एक डिमांड आमचे कडेन आसा ओपोजिशनाक, की ओपोजिशनान सगळ्यांनी युनिटी करची, डिफेक्टरांक तिकेट दिवची न्ही, ह्यो जो डिमांड तेणी घातलेलो आसा त्या डिमांडाक आमी पूर्ण सपोर्ट आसा. आमी ते उलयतूय आसात आनी आमी एज अ काँग्रेस जो प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी आसा आमी सगळ्यो तर प्रयत्न करतले सगळ्या पार्ट्यांक एकठांय हाडपाक. ज्या हेचेर BJP जे डिवायड एंड रूल करता ते ह्या फावटी तांकां डिवायड एंड रूल आमी करपाक दिवचे ना. गोंयचे लोकूय तांकां करपाक दिवचे ना. बहुजन समाजाक आज ते रस्त्यार हाडटात. आमी पयले आमच्यो ह्यो सगळ्यो आवयो भयणी 122 दीस कारापूरकार आमचो गांव वाचोवपाक सरकारा कडेन मागतात. आनी काय मागना ते फक्त आमचो आपलो गांव वाचोवपाक मागतात. पूण तांकां कांय सरकार उलोवपाकूच तयार ना. मिराबागांकूय तेंच जालां. बहुजन समाजाक थंय प्रोटेस्ट करपाक रामा काणकोणकार जे इश्यू घेवन येयला परत सगळे बहुजन समाजाचे आनी बहुजन समाजाक प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां हे दिनात. म्हणजे हो सरकार बहुजन समाजाचेर अत्याचार करता. रामाचो एक पॉयंट हांव आसतालो की 2200 जो 3200 जो STचो सब प्लॅन ट्रायबल सब प्लॅन जी स्टॅच्युरी प्रोविजन ही कोण भीक मागनाक. गोंयचो ST जो आसा आदिवासी आमी जाका म्हणटात तो सरकारा कडेन भीक मागना. ते म्हणटा हो आमचो कायदेशीर कॉन्स्टिट्युशनाक दिल्ले आमचे पयशे
ते पयशे आमकां दियात नाल्यार पयशांचो हिशोब दियात. आमी तो डिमांड कितले फावटी रेज केल्लो आसा सरकारा कडेन. 3200 कोटीचो तांकां परते दियात ट्रायबलाक, नाजाल्यार तांचो हिशोब दियात. सरकार तेजेर कांयच उलोवपाकूच सोदना. सो त्याय डिमांडाक आमी पूर्णपणे सपोर्ट करतात. ताजो दुसरो एक रिजनल प्लॅन जावचो, जो म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचो डिमांड. आनी खास करून जी सेक्शनां हेणी सुटकेस टू सुटकेस बेजीचेर लँड यूज चेंज करपाक यूज करतात, ती सेक्शनां एकूय सेक्शनां आमी आसपाक जायना, ही तेंची मागणी आसा. त्या मागणीकूय आमी सपोर्ट करतात. रिजनल प्लॅनूय जावचो आनी जो कारापुरकारांचो जो प्रोटेस्ट आसा थंय इमिजिएटली तांकां रिलीफ दिवची, त्याय हाका आमी सपोर्ट करतात. आमी आनी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरियेट आनी आमी सगळ्यांनी अनावन्स केलां की गोंयचो सरकार, गोंयच्या लोकांचो सरकार 2026 एंडाक जावं 27 जालें त्या बरोबर पयलें काम आसतलें आमचें की सेक्शन 39A हे काडून उडोवपाचें. आनी जितली सेक्शन आसात, जी सेक्शनां गोंयच्या लोकां विरुद्ध आसा, गोंयच्या जमनी विरुद्ध आसात, ती स्क्रॅप करतले आनी इमिजिएटली कन्सल्टेटीव रिजनल प्लॅन बाय टेकिंग पंचायत इंटू कॉन्फिडन्स हो एक बरो जो मॅक्झिमम लोकांक एक्सेप्टेबल आसतलो असो एक रिजनल प्लॅन गोंयांत आमची दिवपाची तयारी आसा. सो त्या हेजेरूय त्या पॉयंटाचेरूय आमी ताका सपोर्ट करता. सो तेजे जे सबार पॉयंट आसात, सो प्रामुख्यान हे पॉयंट्स ताजे आसात ते आनीक पॉलिटिकल मिनिमम रिजर्वेशन आनी मिनिमम वेजीस जावं कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर जे लेबर दवरतात, कामगार दवरतात, तांकां एक्सप्लॉयट करतात. पयलीं म्हाका हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्लो आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्ले कडेन हांव म्हज्या आवयक घेवन गेल्लो. भायर सरले जाल्यार ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीक टेम्पररी दवरलेले सामके बहुजन समाजाचे गरीब भुरगे, ते येयले आमचे फुडार कितें आसता खबर ना म्हणटा. आमकां कोविडा टायमार हांगाडून दवरलेले आनी आमकां सरकार आयज कांयच हें करना. सो अशे गोंयभर कितलेशेच तरणाटे आसा जेंचो फ्युचर डार्क आसा आनीक तांकां मुखार कितें जातलें खबर ना आनी गव्हर्मेंट तांकां कांय आश्वासन दिना. सो तेंचे सगळ्यांचे आनी मिनिमम वेजीस ज्यो आसा त्यो कमीच कमी तुमी ते म्हारगाय कमी करतात, म्हारगायेचे रिलीफूय कांय दिनात आनीक तेणी जगप कशें हो प्रश्न येता. सो ते मिनिमम वेजीस ज्यो आसा रिवायज करपाक म्हणल्यार आनी हें करचें, त्या डिमांडाकूय आमी सपोर्ट करता. सो आयज आमी कांय पक्षाचे ऑफिस बेरर आमी खास करून येयल्यात बाबरामाक सांगपाक की तूं एकटो ना, गोंय तुजे बरोबर आसा ह्या लढाईन, आमी तुजे बरोबर आसात. आनी चडशे जे इश्यूज ती रेज केल्यात ते चडशे इश्यूज आमी ऑलरेडी पब्लिकली सांगला की आमी ह्या इश्यूच्या अगेन्स्ट आसात सरकारच्या आनी जे रामान सांगला तेजेर आमी सपोर्ट करता. गिरीश बाब, हे कारापूर सारवानाचे बायलो 4 म्हयने जाले ते प्रोटेस्ट करीत आनी कितले म्हयने ते प्रोटेस्ट करतले आनी तुमच्या मॅनिफेस्टोचेर तेंचे कितें येतले ते मातशें सांग. आमचे मॅनिफेस्टोचेर आमी ऑलरेडी जाहीर केल्ले आसा की जी सेक्शनां गोंयच्या जमनीची यूज चेंज करतात, म्हणजे रँडमली पयलीं कितें आसतालें एक रिजनल प्लॅन तयार जातालो 10 वर्सां खातीर आनी 10 वर्सां खातीर जमीन फ्रीज जाताली. म्हणजे पळय 10 वर्सांक कळटालें खंयची जमीन यूज करपाक जाता आनी खंयची जमीन यूज करपाक जायना. जेन्नाच्यान हो BJP सरकार आयिल्लो आसा तेणी रिजनल प्लॅन म्हणटा ती सिस्टमूच काडून उडयल्या, कारण हांकां सुटकेस टू सुटकेस घेवन केस टू केस चेंज करपाक जाय, कन्वर्ट करपाक जाय. सो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. गोंयच्या सगळ्या लोकांचो आक्षेप जो आसा तो ह्या हेजेर आसा की आमची जमीन ही सामकी रिस्ट्रिक्टेड आसा, कमी आसा आनी ती जमीन आमची येवन तुमी भायर विकता. आयज एक वेगळो कॉन्सेप्ट जाला विल्लाज. एक बिल्डिंगेक विल्लात तयार करतात आनी ते विल्ला तुमी कोणाक विकतात, जे श्रीमंत लोक आसात देशभर तांकां विकतात. ते म्हणटा तुमगेले एडिशनल इनकम सोर्स. Airbnbचेर तुमी तुमी थंय बसात, गोंयची जमीन विकती घेयात आनीक रेंट विल्ला करात. तुमी कांय करनाका, सगळें आमी करतात.
हितून भितर एक टुरिजम इंडस्ट्रीकूय एक वेगळो इफेक्ट जाता. बरें रेंट विला जी स्कीम केल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंट जावं सेंट्रल गव्हर्मेंट ती लोकल्सां खातीर आसा. सो लोकलांनी जर कोणी घेता आनी ह्या टुरिजम सेक्टरान जर येवन काही वेवसाय करतात जावं कोणी आपल्यालें घर आसा तें बाळगतात तें बरें आसा. तुमी टुरिजम इंडस्ट्री जी टोटल आसा ती कोलॅप्स करतात. आमची जमीन विकती व्हरतात. जमीन तुमी वेगळे रुपांतरान सेल करतात आनी दिल्ली एक्झिबिशन भरतात गोंयचे जमनीचे विल्ला सेल करपाक आनी ते तांकां एनकरेज करतात की तुमी फक्त इन्वेस्ट करात आनी गोंयच्यान तुमी एक इनकम सोर्स करात रेंट बॅक. सो हो कॉन्सेप्टूच गोंयच्या जमनीच्या विरोध आनी त्या खातीर आमी आमचे मॅनिफेस्टोन आमी व्हेरी क्लियर आसतले. आतां टुरिजम इंडस्ट्री जी सर्रास आसा त्या टुरिजम इंडस्ट्रीकूय प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. लोकल जर कोणी करता गोंयकार जर कोणी तो वेवसाय करता तो ल्हान प्रमाणाचेर करता. आयज तुमी होलसेल लेवलाचेर विल्लाचें मार्केटींग करतात विल्लाज हें करपाचें आनी तेजेर तुमी बिजनस करपाचो. हाजेर आमचो कंप्लीट आक्षेप आसा कारण गोंयच्या जमनीचेर लोड येता आनी हो लोड येता तो कोणाक कळना. लोक कोण तरी येतात जमीन विकतात तो पर्यंत लोक म्हणटा हे पूण हो जो एक हिडन एजंडा ह्या सरकाराचो चालू आसा त्या हिडन एजंडाचेर आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. पण ते स्पश्टतायेन तुमी सांगना कितें स्टँड कितें आसतलो फॉर आमी स्टँड ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा. आमचो सरकार जाल त्या बरोबर हो एंटायर प्रोजेक्ट आमी रिव्यू करतले आनी जंय जंय इलिगलिटीज आसा आनी गोंयकारां विरूद्ध आसा ते चेंजीस जातले आनी तांकां रिलीफ दितले. सो त्या खातीर आमी सांगता ह्या सरकाराचो एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. 3 ते 4 म्हयने उरल्यात. 3 ते 4 म्हयन्यांत जर ह्या सरकाराक लोकां कडल्यान मागोवन जर ते दिवपाक शकना मागीर तें काम आमकां करपाक पडटा. ही मॅसेज आमी लावड एंड क्लियर दिल्ली आसा. तांचो एक डिमांड आहा की जे अलायन्स आहा ऑपोजिशनाचे तें अलायन्स जावचें आनी जे कोण BJPचे हे आहा थोडे जाण जोडलेले आहा ते तुमी दिवचे न्हू म्हणून अलायन्स आहा पळय तांकां टिकेटी दिवचे न्हू म्हणून तो एक मुद्दो आहा. मागीर त्या मुद्द्याचेर कितें आहा? आमी तांकां सांगलां न्ही तुमगेलें जे सपोर्ट गोंयकारांक जें जाय तें दिवपाचें काम आयज काँग्रेस पार्टी करता. गोंयकार जे मागता ते लास्ट टायम गोंयकारांनी मागलें डिफेक्टरांक तिकेट दिनाका म्हणून आमी एक डिफेक्टरांक तिकेट दिली ना. 2022ची इलेक्शनाक गोंयकारांनी सांगलें आमकां डिफेक्टरांक तिकेट दिनाका म्हणून आनी ज्या पार्टीन डिफेक्टरांक तिकेट दिल्यो त्या 12तले 9 कॅन्डिडेटांक लोकांनी हरयले. फक्त तिगूच जाण जिखले 12तले. अलायन्साची मीट केन्ना म्हणसर जावपाचे शक्यता आमची ऑलरेडी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा अलायन्साच्या हाचेर आनी मुखाल्या ह्या 2-3 दिसां भितर आमचे टॉक्स स्टार्ट जातले. म्हाका दिसता आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बाब आनी जे सांगले ते जर तातूंत भितर म्हाका दिसता आमी रामा काणकोणकार जे हांगा बसल्या आनी जे सरवण कारापूरचे लोक आसा किंवा गोंयभरचे जे लोक आज हांगा येता आनी ज्या तरेन ह्या मुवमेंटाक पाठिंबो दिता काँग्रेस पक्षा तर्फे जो पाठिंबो दिवपाक जाय तो आमच्या अध्यक्षान जाहीर केलाच पूण एक आदवोगाद म्हणून आनी काँग्रेस पक्षाचो एक घटक म्हणून जे कितें तांकां लिगल किंवा तांकां बाकीचो कितें हेल्प लागतलो हांगाय तुमकां कितें हातभार लागतलो कित्याक हांगा तुमकां आतां परिस्थिती आसा की शेडूय हे करपाक दिवना पूण हांगा सरकार खंय ना खंय तरी जे सरकारा विरुद्ध आवाज उठयता तांच्या विरोधान खंय ना खंय तरी एक मुवमेंट करपाक लागलो अशें दिसता. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें की हो जागो हो प्रोटेस्टाक डेजिग्नेटेड आसतनाय सरकाराक त्रास कितें जाता. एक कोण प्रोटेस्टर हांगा येवन आपली जी वाजवी डिमांड करता ताका ती दिवपाक त्रास कितें जाता हो मोठो प्रश्न आसा. खंय ना खंय तरी आमी पळयल्या फाटले मागचे प्रोटेस्ट जे जाल्या त्या प्रोटेस्टाकय सरकारान घरचेपी तांकां काबार करपाचोय प्रयत्न केला. हो जो हांव मागता गोंयकारां कडेन की रामा जो हांगा बसला आपल्या कुटुंबाक सोडून बसला. हांगा 1 वर बसत जाल्यार तुमकां कळटलें हांगा कसो त्रास जाता तो ताका बसता आसतना. तो आज हांगा तर तो दीसभर बसला जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक नागरिकांक जांकां गोंय प्रोटेक्ट करपाक जाय जांकां गोंय साल्वार करपाक जाय जाका सरकारा विरोधान जे लोकां विरोधी जे कायदे आसता ते कायदे अस्तित्वांत हाडल्यान जे तरेन गोंय डिस्ट्रॉय करता ताच्या विरोधान जर आज आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार हांगा येवन तांकां तांणी पाठिंबो दिवचो. मागता गोंयकारां कडेन की आमी एक जबाबदार नागरीक म्हणून हांगा आयिल्ले आसा. आमच्या पक्षान जो आज हांगा तांकां पाठिंबो जाहीर केला तो एक गोंयकार म्हणून ताका आनी आमी एक गोंयकार म्हणून आज जो सरकारा विरोधान आवाज काडटा ताका प्रत्येक गोंयकारान आज हांगा येवन सपोर्ट दिवपाची गरज.
पवित्र जाग्याचेर हांगा बसल्या गोंयचो राखणदार जो हांगा मागणी करपाक आसा ताका साथ दिवपाक त्याच्या खांद्याक काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आमी आयज हांगा उपस्थित जाल्ले आसा. रामा काणकोणकार हो फक्त रामा काणकोणकार म्हूण हांगा बसवना तर एक ST समाजाचो भाव, बहुजन समाजाचो एक पूत आनी ह्या गोंयच्या भुमीचो राखणदार जेका गोंया बद्दल गोंयच्या लोकां बद्दल आनी गोंयच्या लोकांचे जे प्रश्न आसात आनी खास करून गरीब लोकांचे प्रश्न, सामान्य जनतेचे जे प्रश्न आसा, जे प्रश्न कितलीशींच वर्सां प्रलंबीत आसा, जे गोंयकारांच्या हिताच्या आड आसा, ते सगळे जाग्यार पडचे. आमचें गोंय हे सुसंस्कृत जावचें, विकसीत जावचें, ह्या गोंयांत सगळ्यांक न्याय मेळचो आनी गोंयकारपण आनी गोंयकारांचे हित जे भायले लोक आयज हिरावून घेतात, चोरून व्हरतात, ती चोरी आडोवपा खातीर आमचो मूलभूत अधिकार हेचें रक्षण करच्या खातीर आयज गोंयचो दूत हांगा बसला आनी बसला अशा जाग्यार जो जागो जावन आसा प्रतीक ह्या गोंयचें, जे गोंय साल्वार करपाक, जे गोंय आजाद करपाक, ज्या आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी ह्या गोंया खातीर त्याग केलो, बलिदान दिलें, अशा पवित्र जाग्यार एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आयज हो भुरगो करता आनी ताका सपोर्ट करपाचें काम आमचें. आमी पळयता हांगा जेन्ना कारापूरची हांगा बायलां येतात, कारापूरचे लोक येतात आनी तांकां बसपाक एक आंदोलन करपा आसल्या पावसांचे जर ते शेड घालता जाल्यार हितून कोणाचें लुकसाण जाता. फक्त शेड घालता, ती मोठी जाता जाल्यार पण ल्हान करा, तिची शेप सारकी ना जाल्यार ती शेप सारकी करा, पण एक शेड वयर छत आसप हे गरजेचें. जर हांगा पोर्तुगीजाचें सरकार आसलें सोडून दी, पण हांगा आमचें सरकार आसा, पण दिश्टी पडटा की हें आमचें सरकार नासून हे भायल्या लोकांचें सरकार जाल्लें आसा. आयज गोंयकार जे मागता आनी गोंयच्या सरकारा कडेन मागता तें गोंयकारांक मेळना. हें सिद्ध जाता की गोंयांत चलपी हें सरकार गोंयकारांचें सरकार नासून, गोंयकारांच्या हिताचें नासून, गोंयकारांच्या विकासाचें नासून हें सरकार स्वार्थीपणाचें सरकार आसा. हें सरकार स्वताची बोल्सां आनी स्वताचोच हिशोब करपाचें सरकार जावन आसा. आमी तेंच्या मागणे प्रमाणे तेंच्यांनी ज्यो थोड्यो मागण्यो दवरल्या त्यो मागण्यो सगळ्यो रास्त आसा. आयज रिजर्वेशन कोण म्हूण गोंयभर आवाज जाता आनी त्या रिजर्वेशनाच्या नांवान आयज फटोवपाचीच कामां चल्ल्या. येणाऱ्या काळी काळार जातलें रिजर्वेशन, आतां कितें जावपाचें आसा. थोड्या लिडरांक सुद्दां हे लिडर फटयता BJPचे, तांकां दिल्लीक व्हरता आनी दिल्लीक थंयसर मोठ्या BJPच्या लिडरा कडेन बसयल्या उपरांत तांकां मातशें बरें दिसता, सो तांकां थारावपाचो प्रकार आसा. पूण आयचे गोंयचे ते ST म्हणा, ते OBC म्हणा, ते इतर जातीचे लोक म्हणा, सगळे आयज सुशिक्षीत आसात, शादूर आसात. तुमी जी नाटकां करता ती बारीकसाणेन हे सगळे लोक पळयतात. सो लोकांच्या कानान घालपाक तुमी जे प्रकार करतात, बारीक बारीक मिटिंगो करतात, कोणाक घेवन दिल्लीक वयतात, ह्यो मिटिंग्यो त्यो मिटिंग्यो, तितूनय रिजर्वेशन हें जावपाचें ना. रिजर्वेशनाक जी प्रक्रिया, जो प्रोसेस करपाक जाय तो प्रोसेस करिनासतना लोकांक फटोवपाचो प्रोसेस हे सरकार करता आनी भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी करता. हो आमचो स्पश्ट तुमचेर आरोप आसा. आतां गोंयचे ST भाव जे खरे गोंयकार, नीज गोंयकार, घामा कश्टान आपणाचे जीवन जगपी, आपणाचे जीवन चलोवपी हे ST भाव, ते जे मागता ते रास्त मागता. तेंचे रिजर्वेशन तांकां मेळपाक जाय, तांकां दिवपाक जाय, पण हांगा तेचेर कांयच विचार जायना. ST समाजाचे भुरगे जे स्कुलांनी शिकता तेंच्यो स्कॉलरशिपी कितले तांकां टायम लागता. तांकां ज्यो येवजण्यो मेळपाक जाय
त्या प्रमाणात त्यो येवजण्यो मेळना. एके वाटेन म्हारगाय वाडत आसा आनी दुसरे वाटेन तांकां मेळपी सोर्स ऑफ इन्कम हो खंयच्यान येतलो, कसो येतलो, ही जबाबदारी खंयच्याय शासनाची आसता, सरकाराची आसता. पूण हे सरकार तो हिशोबच करिना. ह्या सरकाराक हिशोब फक्त आपणाच्या कमिशनाचो. जेन्ना एक सादें उदाहरण जर दिलें जाल्यार उदकाचें बील वाडलें जाल्यार गरीब लोक ते बील खंयसून भरतले? तांकां येणावळ येवंक जाय. सो येणावळ येवपाक तुमचें प्रयोजन, तुमचें नियोजन, तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? ह्या गरीब समाजाक जे इन्कम येवपाक जाय, समाजा भितर, बहुजन समाजा भितर आयज कितलेशेच तरणाटे शिकल्यात, ते इंजिनियर आसात, ते ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, प्रोफेशनल कॉलेजींनी तेंच्यांनी एड्युकेशन घेतलां. पूण ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुमचे कडेन जॉब दिवपाची ताकद ना. एके वाटेन जॉब ना, कांय येणावळ ना, दुसरे वाटेन तुमची म्हारगाय ही वाडत आसा. ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांक, खास करून बायलांक तुम्ही फटयल्या. 3 सिलिंडर फुकट दिता, अजून तुमचे सिलिंडर पावना. सो ही गरीब लोक तुमची फटिंगपणा कितलो तेंप सोंसतले. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा. आता परत येतले, शुवर येतले, सरकार तुमच्या दारी. 2021 तुम्ही सरकार तुमच्या दारी येयल्ले, पण दारी येऊन तुम्ही त्यांच्या घरी कितें पावयले? सरकार तुमच्या दारी येयले, पण गरीब लोकांच्या घरी तुम्ही कितें कितें पावयले तो हिशोब पयलीं दिया. तुम्ही फक्त 12 कोटी सरकार कांयच मेळना. सो आमचो स्पश्ट आरोप ह्या सरकाराचेर की गरीब लोकांक, गोर गरिबांक, सामान्य जनतेक, बहुजन समाजाक, आमच्या एसटी बांधवांक फटोवपाचें काम तुमचें बंद करा. ज्यो तेंच्यो मागण्यो आसा, आमच्या एसटी भावांच्यो, आमच्या बहुजनांच्यो, त्यो मागण्यो जर रास्त आसा आनी त्यो तेंचो अधिकार आसा ते दिवपाचें काम सरकारचें. सो सरकारान ह्यो सगळ्यो तेंच्यो मागण्यो मान्य करच्यो आनी जाता तितले बेगीन ह्या सरकारान अधिकाऱ्यांक जशें तुमी हांगा माठो तो मोडपाक हांगा धाडले, पुलीस धाडल्यात, तशेंच तुमच्या अधिकाऱ्यांक हांगा रामा बरोबर आनी तेंच्या साथीदारा बरोबर, ह्या बायलां बरोबर चर्चा करपाक सरकारी अधिकार हांगा धाडचो आनी तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा तिचेर डिस्कशन करा. जें दिवपाक शक्य ना ते कित्याक शक्य ना तें सांगात. जें शक्य आसा तें ताबडतोब दिया. ह्या आमच्या बायलांक हांगा अशें तुमी रस्त्यार बसोवपाक तुमकां हें सोबाना आनी कोणाक खोशी करपाक तुमकां सोदिनात. त्यो सुविधा घेवपाक आनी तरी तुमी आयकनात. जेन्ना हांगा बर्नार्ड ग्वादिश नांवाचो हांगा पुर्तुगेज हांगा ह्याच जाग्यार, ह्याच पवित्र जाग्यार हांगा येयल्लो आपणाच्या पुर्तुगेजांचो दीस साजरो करपाक, त्या वेळार 4 मनीस गोंयकार हांगा तुमची त्या पुर्तुगेजांची मिलिटरी, तेंचे सैनीक हेंची पर्वा करिनासतना जय हिंद म्हणून ते 4 लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले आनी तेन्ना त्या बर्नार्ड ग्वादिशाक हांगा तो कार्यक्रम सोडून पळोवन वयचो पडलेलो. सो आयज गोंयकार पुर्तुगीजां विरुद्ध लढपाक हांगा ना. आयज गोंयकार ह्या गोंयच्या आपणाच्या सरकारा विरुद्ध हांगा तांकां झगडचें पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल जावन आसा, ही दुर्भाग्याची गजाल जावन आसा. अशें जावंक जायना. असो कितलो तुमी छळ ह्या गरीब लोकांचो करतले? असो कितलो छळ तुमी सामान्य जनतेचो, एसटी बांधवांचो, ओबीसीचो छळ तुमी कितलो करतले आनी कित्याक करतले? कोणी तुमकां हो अधिकार दिला? तांकां लुटपाचो, तांकां नागोवपाचो, तेंचे अधिकार लुटून घेवपाचो. सो आमी काँग्रेस पार्टी म्हूण आनी त्याच बरोबर एक बहुजन समाजाचो तरणाटो म्हूण हांव ह्या सरकाराचो जाहीर निशेध करता. जाहीर तुमचो निशेध. तुमकां कोणाचीच पर्वा ना, तुमकां कोणाचेच चुरचुरे ना. तुम्ही फक्त तुम्ही जे पैसे घेतल्या ते आमी तांकां परत कशे दितले ह्या चिंतेन तुम्ही आसा. हे गोंय गोंयकारांचे, ते खंयच्या तरी भायल्या लोकांक दिवं नाकात. आमचें गोंय हें आमकां जाय. आमचें गोंय हें आमच्या तरणाट्यांक जाय. आमचें गोंय आमच्या फुडाराक जाय. आमचें गोंय आमच्याच खातीर आसूंक जाय, आमच्याच लोकां खातीर आसूंक जाय. हे तुमी आयज तुमचें राज्य आसा गोंयांत, आयज तुमचें राज्य आसा दिल्लीक म्हूण मनमानी करूं नाकात. हो मोद, हो अहंकार, ही तुमची घमेंड चड तेंप चलपाक ना. निश्चित तुमचो अंत आसा आनी तुमच्या ह्या राक्षसी प्रवृत्तीचो अंत हो गोंयचे लोकच करतले. गोंय
आमचो एक बाप रामा काणकोणकार ताच्या साथीदारांक घेवन ताच्या समर्थकांक घेवन आज हांगा ह्या भुमीचेर उपोशण करूंक बसला. धरणा करूंक बसला आनी ताणें कांय मागण्यो सरकारा मुखार दवरल्या. मागण्यो ताच्यो न्ही त्यो, मागण्यो आमच्यो सगळ्याच्यो, आमच्या गोंयकाराच्यो, जे सरकार कान बेरे करून आयकूंक सोदिना आनी दोळे धापून पळोवंक सोदिना. ह्या सरकाराक कितें जालां तें गोंयकाराकूच कळना. कित्याक जेन्ना गोंयकार परत परत रस्त्यार येतात, परत परत हांगासर धरणा करूंक बसतात, थोडे काळा पयलीं हांगा उपोशणाक बशिल्ले, सरकार कांयच कानार घेवंक सोदिना. आमी कांय गोंयकारांचे धरणे पयले युनिटी मॉल आमचे चिमलाचे भाव भयणीचे सरकारान फक्त तांकां एक आश्वासन दिलां की ते मॉल फाटीं घेता. तशेंच आमचे सावड्डेचे भाव भयणानो थंय बसून मिराबाग वाठारांत ते भंडारा बंद केलो, कित्याक तांकां तो प्रकल्प नाकाश. आनी अशें करून आज सरवण कारापूर वाठारांत अजून पासून ती बायलां बावडी बसल्यान दोळ्यांनी तेल घालून पळयतात सरकार तांकां आयकून कान दिता काय म्हणून, पूण सरकार कांयच पळोवन घेवपाक सोदिना. कित्याक हे प्रकल्प जावन आसात तेंचे, हे प्रकल्प आसात तांकां तेंच्या फायद्याचे, गोंयकाराच्या फायद्याचे न्ही. आनी देखून म्हाका एक लोकांकूय मुखार एक शिटकावणी दवरपाची अशें दिसता की जे प्रोजेक्ट तेणी, जे प्रकल्प तेणी फाटीं घेतल्या, जावं मिराबाग जावं युनिटी मॉल, हे तर सरकार परत येत ते प्रकल्प जरूर परते हाडटलेच आनी व्हडल्या फोर्सान परते हाडटले. फटोवन घेयनाकात. जे जे प्रकल्प तांकां तेंच्या मनान आसा ते जरूर करतले, हितून कसलोच दुबाव ना. आज जे दुसरे पळय मागण्यो आसा, आमचो बाप रामा हांगा बसला, काल राती पयर राती ताणें धाकटोसो एक आसरो तयार केल्लो आपणाक पावसा विरोध, आनी सगळे हांगा भायर रात काडलेले. हो आसरो काडून तांणी नाच करून उडयलो, कित्याक तांकां काळजी ना. ताणें आपणाचेच भलायकेक त्रास दिवन परवा करिनासतना हांगा बसला, आमच्या खातीर आनी तुमचे खातीर. आनी जेन्ना सरकार असले तेंची एटिट्यूड, असली तांची घमंड की तांकां गोंयकाराचे पडूंक ना. आनी आज आयकता ते प्रमाणे हो टॉयलेट पळय आसा तोय बंद करून टॉयलेट रातचो बंद आनी बायलांची फीज घेतात तुमच्या आयक हांव हें म्हज्या कानार पडटकूच म्हाका दुख्ख जालें. कित्याक जे टॉयलेट, जे सवलती तयार जाल्यात ते तांच्या पयशांनी न्हू भाव भयणानो, आमचे पयशे दे. आमच्या पयशांनी हे वस्तू तयार जाल्यात आमच्या फायद्याक, आमच्या भलायके खातीर आनी आमच्या गोंयकारा खातीर. आनी जेन्ना सरकाराक कसलोच अधिकार ना ह्यो सवलत्यो बंद करपाक, आनी गोंयकारांचे विरोध ही पळय ते डिसिजनां घेतात, ते म्हाका दिसता गोंयकार लोक जरूर येतात त्या इलेक्शनाक तांकां तेंचो जागो दाखयतलेच, हितून कांयच दुबाव ना. आनी हेजे फुडें सरकाराक म्हाका सांगचें आसा की जे जे वाठारांत गोंयाभर उजो पेटला, गोंयाभर लोकां चळवळी करपाच्यो पडल्यात, रस्त्यार देऊन आपणाचें काम, आपणाची भलायकी फाटीं घेवन, जावं जाणटे लोक, जावं बायलो, जावं भुरगीं, जावं स्कुलाची भुरगीं, जावं कॉलेजाची भुरगीं, सगळ्यांक आयज रस्त्यार देऊन
आपणाच्यो मागण्यो सरकारा मुखार दवरच्यो पडटात, कित्याक सरकारान सांगला ते प्रमाणे कसलोच तांकां लोकांचे पडूंक ना, जावं केंद्र सरकाराक जावं हे आमच्या राज्य सरकाराक. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयकार एकवटान उबे रावन हेजे फुडें कितें आहा ते ह्या सरकाराक दाखयतले आनी बरो तो निर्णय गोंयकारा खातीर करतले. म्हाका खरेंच तोखणाय करपाची आसा बाब रामा की तो ताका फाटींच तेजी भलायकी बरी नाशिल्ली आनी तशें आसतनाच सुद्दां तो परत हांगा बसून हे गोंयकाराचे प्रश्न जे तेणें दवरल्या, आमचे बाबा अमरनाथान तुमच्या मुखार कांय विशय दवरले, तशेंच तेजे पयलीं बाब गिरीशान, तशें म्हजे दुसऱ्या साथयांनी तुमच्या मुखार दुसरे विशय त्यांचो उल्लेख केलो. आनी सरकारान बेगोबेग हे सगळे पळय डिमांड्स आसा बाब रामान तुमकां दिल्या, तेंचेर बेगोबेग तेंचे निर्णय घेवन लोकांक ह्यो सवलती बेगीन फावो करच्यो. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.